काणकोणातल्या गांवडोंगरी वाठारात 2473 वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या श्री मल्लिकार्जुन देवाच्या वर्सुकी जात्रेक बुधवाराक सावन भक्तिभावान सुरवात जाल्या। बुधवारा सवाशिणीचो दिवजांचो उपास, देवीची पालकी मिरवणूक आनी खाशेली पूजा जाली। बिरेस्तारा सकाळी दिवजा भोवरी मिरवणूक फुडल्या प्रवेशदारांतल्यान धोल आनी जगाटीच्या आवाजान भायर काडली। देवळाच्या आवारात धार्मिक विधी आणि उत्सव व्हडा उमेदीन मनयले। जात्रेक भक्तांची व्हडा प्रमाणात गर्दी भरिल्ली। मल्लिकार्जुन देवस्थान गांवडोंगरी एक अत्यंत ह्या भागातले भागातले पूर्ण गोंयभराचें आसा एक जागृत देवस्थान आणि आज ताची शिगम्या सप्तकास पार्श्वभूमीचेर जात्रा सुरू जाता आणि वास्तविकतेन हांवें काल साकून जात्रा चालू आसा। काल आमी तशेंच श्यामेळार म्हणटा ते तांगेर गेले ती साकून ती तांगेर पेटारो बाकी सगळे येतात आणि अशा तरेच्या सगळ्या म्हणजे 12 गांव जे आसा मिळून ही जात्रा करता। आमची वर्ष पद्धती प्रमाणे हजारो वर्सां जावन गेली पुरातनात पासून ही जात्रा आमची सुरू आसा आणि ह्या जात्रेक जे परगांवचे लोक कर्नाटक महाराष्ट्र अशे ह्या देवाचे भावीक तिकडेन आसाय ते लोक आज जात्रेक मुद्दम हांगा येता ते भक्त देवाले आणि देवाचो तेंचेर आशिर्वाद आसा। एकामेकाचो कसलो भेदभाव नासतना जे आमचे सात वांगडी आणि म्हाजन आणि बाकीचे भावीक सगळे एकत्र येऊन ही जात्रा मोठ्या उत्सवान आमी मनयता। आमी आतां आसात काणकोणच्या गांवडोंगरी ह्या भागांतल्या श्रीस्थळ मल्लिकार्जुन देवस्थानात। हे देवस्थान अशी सांगतात की जवळ जवळ 2473 वर्सां पेक्षा चड जुने। तशें मल्लिकार्जुन देव म्हणना फुडें आमकां एक सामकें आमी त्या देवा फुड्यान नतमस्तक जाता। काणकोण तालुक्यात आनीकय मल्लिकार्जुन देवस्थान आसा। एक काणकोणचें श्रीस्थळ काणकोण हांगा दुसरें अवे खोतीगांव आसा, त्या भायर गोंयभर आनीक मल्लिकार्जुन आसा। पूण हें देवस्थान मल्लिकार्जुन गांवडोंगरी हें पुरातन अशें हेंचे थळावेले लोक सांगतात। काल ह्या जाग्यार दिवजांचो उपवास जालो, भोवरी जाल्यो। आयज सकाळ फुडें देवाची भोवरी जाली। परत सबंद प्राकारा भितर सबंद गांवचे लोक आनी कर्नाटक आनी भायल्यान ह्या मल्लिकार्जुन देवाच्या प्रांगणाक आयले। देवाची तनग घेवन ते आयले, नाचले आनी दिवजकांनी दिवज पेटयली। अशें महान परंपरा असले श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान
हांची आयज सांजे वेळार अवतार जातलो, मागीर लोकांक कौल मेळटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमारून.